येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मुंबय वचपी इंडिगो विमानाच्या उजव्या इंजिनात घेतलो उज्यान पेट. दाबोळे विमानतळार केली एमर्जन्सी लँडिंग. नौदलाच्या बचाव पंगडान घटनास्थळाचेर धाव घेवन 187 प्रवाशांक सुखरूप काडले भायर. मडगांव पुलिसांनी कांदिवली पुलिसां वांगडा मेळून केल्ल्या कारवायेत महाराष्ट्रांतल्या साबार लुटमार आनी गुंडागिरी प्रकरणात सापडिल्ल्या रिजवान अनवर शेख ह्या आरोपीक केलो अटक. पंचायत वेंचणुके उपरांत शिवोले मतदारसंघातली अंजुना पंचायत जावन रावल्या राजकीय झुजाचे मैदान. हेर पंचायतींनी हेच चित्र आसतले, हातूंत दुबाव ना. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुंबय वचपी इंडिगो विमानाच्या उजव्या इंजिनात आयज दनपारां उज्यान पेट घेतल्या उपरांत दाबोळ विमानतळार ताची एमर्जन्सी लँडिंग करची पडली. नौदलाचो बचाव पंगड रोखडेच घटनास्थळाचेर पावलो आनी सगळ्या 187 प्रवाशांक सुखरूप भायर काडले. आयज दनपारां सुमार 1 वरांचेर ही घडणूक घडली, पूण विमानतळार येरादारेत कसलोच आडमेळी येवंक नात. गोवा टू मुंबय वचपी फ्लायट इंडिगो हे आयज टेक ऑफ करतना अरावंड 1:30 सुमार त्याच्या इंजिनाक उजो लागलो. ते रनवेर आसतनाच ताका इंजिनाच्या रायट सायडीन उजो पेटल्या उपरांत सगळ्यांची धांवपळ सुरू जाली. नेव्हीचे रेस्क्यू टीम तशेंच बाकीचे रेस्क्यू टीम थिंगा धांव घेतली आनी हे उजो पालोवपाचे एका चालू केले. आनी अरावंड 187 पॅसेंजर्स ह्या फ्लायटान आसले आनी हे फ्लायटान जेन्ना ते आसले तेन्ना तांकां बेगीनच्या बेगीन देंवयले. तशेंच हे फ्लायट टॅक्सी वे वयल्यान म्हणजे रनवे वयल्यान सायडीक बे नंबर 11 हाडून दवरले आहा. तशेंच हे जे पॅसेंजर आसले हांकां अरावंड 187 पॅसेंजरांक दुसऱ्या फ्लायटान आतां बसयल्ले आसा आनी थोड्याच वेळान हे फ्लायट हांगासून टेक ऑफ करपाचें आसा. तशेंच हे जे फ्लायट आसले इंडिगो हे मुंबय वयपाचे आसले आनी रनवेर जेन्ना ते टेक ऑफ करपाचेंच आसलें की इंजिनान उजो पेटलो. म्हायती मेळ्ळ्या अनुसार हे फ्लायट आतां चॅक करतले इन्सिडंट कित्या खातीर जालो आनी तशेंच हे फ्लायट जे आहा हे सायडीक दवरला ते आतां टो करून रिपेरिंगे खातीर वयतले. गोवा 3 खातीर हिरुमा आले, वास्कोचन. मडगांव पुलिसांनी कांदिवली पुलिसां वांगडा मेळून केल्ल्या कारवायेत महाराष्ट्रांतल्या साबार लुटमार आनी गुंडागिरी प्रकरणात सापडिल्ल्या 46 वर्सां पिरायेच्या रिजवान अनवर शेख ह्या आरोपीक अटक केले. हाच्या आदी 4 प्रकरणात दोशी थारिल्ल्या ह्या आरोपीक आयज मडगांवच्या ओल्ड स्टेशन रोड हांगा अटक केलो. आयकात आमच्या रिपोर्टराक. आज तुम्ही पळयतात जे गोंय हे एक जे एक्यूज जे आसात चोर जे आसात हे रावपाची एक खाण जाल्ले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार गोंयांत जर रावले जर कोणाचो पत्तो म्हणून तो लागना, जे क्रायम करून महाराष्ट्रा कर्नाटका ह्या गांवांच्यान जेन्ना हांगा येवन रावतात तेन्ना गोंयची पुलिसेचेर ताण येता हांकां एक्युजांक सोदपाक. आनी आज अशीच एक गोष्ट जी आसा ही मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशियना जाल्ले कडेन आसा. ती म्हणली जाल्यार एक जो एक्यूज आसा कांदिवली महाराष्ट्रा पुलिसाचो कांदिवली पुलीस स्टेशनाचो हो क्रायम करून 1 आनी 2 न्हू तब्बल 12 क्रायम करून तो गोंयांत येयलो आनी मडगांव रेल्वे स्टेशना सायडीक रावपाक लागलो. जेन्ना कांदिवली पुलिसांक जेन्ना तेजे लोकेशन मेळ्ळें की तो गोंयांत येवन आसा म्हणून ते सुद्दां मडगांव ज्युडिशियन तेन्ना कांदिवलीचे पुलीस जे आसात पुलीस स्टेशनाचे त्यांची जी टीम आसा ही मडगांव पुलीस स्टेशनार येयली आनी मडगांव पुलीस स्टेशनार येतरीक तेणी पयलीं ते एसपी मेळ्ळे आनी एसपी जो मडगांवचो PI आसा तुळशीदास नायक हेंची टिमी घेवन तेणी इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनीक राती ह्या एक्युजाक जो अनवर शेख म्हणून तो आसा ह्या एक्युजाक तेणी धरलो आनीक धरतरेक आज तेका पुलीस स्टेशनार हाडलो आनी पुलीस स्टेशनाचेर तेका जेन्ना इंट्रोगेट केले तेन्ना ताका कळ्ळें की हेजे खुबश्यो केसीस आसा आनी हो कांदिवली पुलीस स्टेशनाचो मोस्ट वॉन्टेड चोर आसा म्हणून. आनीक हेका हेचे पयलीं 3 ते 4 फावट कन्वेक्शन कोर्टान दिल्ले कडेन आसा आनी कन्वेक्शन जाल्ले कडेन आसा आनी जो 4 ते 5 केसी तो इन्वॉल्व आसा. आज तेका धरतरेक तेका ट्रांझिट वॉरंट घेतले कडेन आसा महाराष्ट्र पुलिसांनी आनी आज तेका कांदिवली पुलीस जे आसात हे तेका व्हरतले
त्याचबरोबर मडगांव पुलीस स्टेशनाचो PI तुळशीदास नायकान हेंय पळयलें कितें आसा तो गोंयांत बी कितें इन्वॉल्व आसा क्रायमाक काय म्हणून सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी मुखार कळटलें तो गोंयांत क्रायमाक इन्वॉल्व आसा काय ना म्हणटे आतां पळोवचें पडटलें की गोंयांत तो आसा काय ना म्हणटा इन्वॉल्व ह्या खंयच्या केसीन. सर तुमी महाराष्ट्राचे एक चोरा धरले कडेन आसा जो घरफोडी हितून इन्वॉल्व आसलो कितें जालें तेका? हय तेका महाराष्ट्र पुलीस येयले आनी तेणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें की एक तेंचो एक्यूज रिजवान अनवर शेख तो मडगांवान रावता म्हणून तसो इमिडिएटली आमची टीम फोन केली आनी आमी तेका काल स्टेशन रोडा वयल्यान धरलो. तो महाराष्ट्रान खूब केसींनी इन्वॉल्व आसा डेपोटी रॉबरी केसींनी. सो तो हांगा गोंयांत बी केसी खुबश्यो जाल्ले तितून बी इन्वॉल्व आसा कितें आसा ते आमचे व्हेरीफाय चालू आसा आमी व्हेरीफाय करता आनी इन केस आसा जाल्यार आमी निर्णय घेतले. खंयची महाराष्ट्रा खंयची पुलीस स्टेशन? कांदिवली पुलीस स्टेशन. मागीर थंयची पुलीस बी हांगा पावले आतां? पुलीस पावले आनी पुलिसांनी ट्रांझीट वॉरंट बीन घेतला तांकां घेवनच येता. ओके नांव कितें एक्यूज? रिजवान अनवर शेख. गोवा 360 खातीर मडगांव सगळं रमेश नायक राव. सायपे तळयेच्या प्रदूषणाचेर उपाय काडपाचे नावेलीचे थळावे लोक वर्सां सावन वाट पळयतात. ह्या प्रकरणात न्यायालयात दाखल केल्ली केस काल सुनावणे खातीर आयली. मडगांवांतली गटरात जी उदकांत ही घाण सोडटात ते विशीं PWDक विचारले. पूण सामकोच धक्को दिवपाची गजाल म्हळ्यार सिवरेज नेटवर्काची येवजण ताजे कडेन ना असो दावो खात्यान केला. आतां उच्च न्यायालयान तांकां ती येवजण सोदून काडपाक आनी कोयराचो स्रोत सोदून काडपाक फुडले सुनावणे मेरेन वेळ दिला जी 19 सप्टेंबराक जातली. पळयात. हे जे नाला आसात हे नाला मडगांवच्यान पंचायत एरियेक जी नावेली आसा ह्या एरिये कडेन आसात आनी हांगा साळपे लेक आसा आनी ह्या साळपे लेका खातीर हांगा जे नावेलीचे लोक आसात ते हायकोर्टाक गेल्ले आनी आज सांगपाचें म्हणल्यार खरेंच एक अजाप दिसता की हे जे नाला मडगांवचे आसात ह्या नालाचेर हायकोर्टान जेन्ना काल हियरींग जालें तेन्ना म्युनिसिपालिटीची जे इंजिनियर आसात हेणी सांगले कडेन आसा की ह्या नालाचो आमचे कडेन प्लॅनूच ना म्हणून. हेजे वयल्यान कळटा की कितली म्युनिसिपालिटी जी मडगांवची आसा कितली ही सामके इंट्रस्ट घेवन आसा ही हेजे वयल्यान दिश्टी पडटा. सांगपाक म्हळ्यार ह्या नाला खातीर कोट्यान अब्जान रुपये खर्च केले कडेन आसात मडगांवां. पूण हेजोच जर प्लॅन ना आनी हायकोर्टा सांगतात की आमचे कडेन प्लॅन ना म्हणून तेन्ना खंय तरी ही एक वायट गजाल आसा. आतां कोर्टान तांकां सांगले कडेन आसा की तांकां टायम दिला मडगांव म्युनिसिपालिटी की बेगीच्या बेगीन तुमी जो प्लॅन तुमचे कडेन जे शेणले कडेन आसात ते कोर्टाक प्रोड्यूस करचे म्हणून. नाजाल्यार हेजेर आनी कितें जावपाक शकता. जो कोर्टाक गेल्ले नावेली विलेजर हे साळपे लेका खातीर ह्या साळपे लेक जी आसा ही पोल्यूट जाला फक्त ह्या नाला खातीर जे मडगांवच्यान नाला येतात हे सगळे तितूंतल्यान नाकासले सिवरेज सोडटा आनी हांगा लोकांक हे सायडीच्यान शेत रोवपाक मेळना. म्हणूनच शेत रोवपाक मेळना म्हणून ह्या लोकांनी नावेलीच्या लोकांनी हायकोर्टाक पिटिशन फायल केल्ले आनी ह्या पिटिशनाचेर मुखार जे हियरींग आसा हे दवरले कडेन आसा. ते जे पोल्युशना लागून गायल्ले ते ऑफ द साळपे लेक बिकॉज वी कॅनॉट कल्टिवेट द लँड. काल हियरींग जाल्ले आनी काल एक ऑर्डर दिल्या कोर्टान की जे पळय ते स्लम एरियाज आसा थंयसून जायती येता अनट्रिटेड स्वेज येता आनी दॅट इज लेफ्ट इन द फिल्ड्स. आतां नोटीस जे धाडले पयलीं त्यो सगळ्यो बिल्डिंग आसा सरावंडींग बिल्डिंग्स आसा तेका धाडली. दे हॅव मोर ऑर लेस कंप्लायड टू टेक कनेक्शन फ्रॉम द for their sewage. But these nalas which are coming elsewhere from Margaon, वयरसून येता इवन म्हाका दिसता बरे पयसून येता ते नाला खंयसून येता ते तांचे कडेन प्लॅन ना. आतां म्हाका तांचो सॅनिटरी ऑफिसर सांगतालो पयलीं तांकां प्लॅन आसले बट नाव दे डोंट हॅव द प्लॅन्स अँड दे डोंट नो वेर दे आर. सो त्या कोर्टान सांगलां की दोज प्लॅन्स हॅव टू बी फर्स्ट सीन अँड अकॉर्डिंगली यू हॅव टू सी द सोर्स ऑफ द स्वेज अँड PWD इज मेड पार्टी. ताका पार्टी केले काल डिव्हिजन 21 पब्लिक हेल्थ इंजिनियरिंग that they are also supposed to coordinate with the municipality and see that the gutters are not leaving sewage water, untreated sewage. So परती केन्ना दवरला? आता परतून एक म्हयन्यान आय थिंक ऑन 19th of September
ओके सो कोर्टान कितें सांगलां ते पयलीं कोर्टान सांगलें हेल्थाक की जे पडे कनेक्शन घेयल्ली ना पण जे बिल्डिंगांनी तेंची लायट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करपाक बट आय हॅव क्लियरली टोल्ड द कोर्ट दॅट दिस इज नॉट आवर इंटेंशन एंड इवन द जज सेड that this is not we are going to do. What we want is a solution for the fields that Salpetod इतले वर्सां आता pollute जाल्ली हा. And one of the thing that has to be done is the desilting. So desilting आता start जावपा जाय. So I think even in the next stage, WRD will be made a party to the petition. गोवा 360 खातीर नाविल साको रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुरगांव नगरपालिकेन कोयराची शेड उबारली खरी, पूण महामार्गाच्या कुशीक, जाका लागून लोक रस्त्या कुशीक कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात आनी रस्त्यांत गोरवां हो कोयर खावपाक पोटल्यो रस्त्यार हाडटात. येरादारी करतल्यांक मात हाचो त्रास सोंसचो पडटा. हांगा कितलेशेच अपघात लेगीत जाल्यात. लोकांनी हांगा कोयर उडोवचो न्हय मुरगांव नगरपालिकेचो उपाध्यक्ष अमय चोपडेकारान मागला. राज्यात कोयराच्यो समस्या दिसान दीस वाडत आसा. मुरगांव नगरपालिका दारांनी येवन कोयर एकठांय करता तरी लेगीत लोक महामार्गार बांदिल्ले शेडीत कोयर उडोवपाचे सोडून रस्त्यार उडयतात. ह्या कोयराक लागून गोरवां रस्त्यार कोयराच्यो पोटल्यो हाडटात आनी खातात. पूण गोरवांक लागून मात येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. कितलेशेच अपघात जाल्ल्यान लोकांनी समाजभान राखून कोयर योग्य जाग्यार उडोवचो. ते भायर महामार्गाचेर येरादारी करप्यां खातीर अपघाताचो सांपळो करचो न्हय अशें मुरगांव नगरपालिकेचो उपाध्यक्ष अमय चोपडेकारान लोकां कडेन मागलां. आयकात. लास्ट 2-3 वर्सां पयलीं हांगा म्युनिसिपालिटीन गार्बेज पॉयंट केल्लो आसा. हो आतां मेन आमचो जो नॅशनल हायवे आसा तो म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 पडटा आनी एक्चुली हो हायवे आहा NH-17 ते खातीर हो रस्त्यार हायवे जो पॉयंट केल्ला न्हू ते खूब प्रॉब्लम जाल्लो आसा. हे पॉयंटा खातीर हांगा तुमी पळय की फाटल्यान गायो ती हांगा येता जेवणा खातीर येता म्हणून हांगा खुबशे एक्सिडेंट प्लेस जाल्ले आसा. म्हणून हांवें फाटल्या दिसांनी आमचे म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर आनी आमचे मेकॅनिकल इंजिनियर आमचे जे हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की हो जो म्हाज्या वॉर्डान जो पॉयंट पडटा तो तुमी मातसो हांगाच्यान शिफ्ट करचो. हो पॉयंट आनी खंय घेवचो जशें खंय ओपन स्पेस आसता थंय शिफ्ट करचो. कित्याक हांगा आमच्या वॉर्डाचो प्रॉब्लम जाता आनी मेन हांगा गायो बी येता तांकां एक्सिडेंट जाता. खुबश्या बायक्यो बी हांगाच्यान अशें वयता तेंचो एक्सिडेंट जाता आनी हो म्हाज्या वॉर्डान आनी मेन हांगा कित्याक जो पळय आतां हो शिफ्ट करपाचें कारण कित्याक की हो हांगा फक्त हांगा आमचो मंगूर हायवे पूण हांगा जो गार्बेज आसा न्हू ते हांगाचे पळय तुमचे दाबोलीचे मागीर जुवारीनगर बिल्लाचे काही आमी फेसिलिटी एरियाचे लोकां येता आनी जे चिकन वेस्ट बी आसता जे वेजिटेबल वेस्ट ते रातचे हांगा उडोवन वयता म्हणून हांगा हायवे घाण येता आनी हो इल्या वर्सां घाणता म्हणून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की हो पॉयंट हांगासून शिफ्ट करचो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरुमा आले. पंचायत वेंचणुके उपरांत शिवोले मतदारसंघातली अंजुना पंचायत राजकीय झुजाचें मैदान जावन रावला. हालींच जाल्ले सरपंच आनी उपसरपंच वेंचणुकेक लागून ही झगडी मुखार आयल्यात. हेर पंचायतींनी हेच चित्र आसतलें हातूंत दुबाव ना. पळयात. काल अंजुना कांयसुवा पंचायतीची सरपंच आनी उपसरपंचाची वेंचणूक नाटकी थारली. थळावी आमदार दिलायला लोबो भाजपाचो आदलो सरपंच सावियो आल्मेदा हांणी पंचाक ओडीत धरलो. वेंचणुके उपरांत आमदार दिलायला लोबो वांगडा 3 पंचांचो फोटो व्हायरल जालो. पूण आयज पंचांनी पत्रकार परिशद घेवन हे फकत फोटो ऑप आशिल्ले आनी ते दिलायल्याच्या पॅनलाचे नात अशें जाहीर केलें. आयकात. आज आमचे इलेक्शन जालें आनी आमी एके कडेन च्या पिवपाक बसले थंय अचानक आमची MLA दिलायला लोबो ती थंय पावली आनी तिच्या बरोबर आमचे जे आतां एरिया बरोबर ना म्हणपाक जायना फोटो सेशन जालें आनी तें व्हायरल जालें. ते दिलायला पॅनलाचे आमी 7 जाण म्हणून व्हायरल जाले. त्या खातीर आमी करपाक की आमी ऑल पार्टी सगळे हेजे लायक मायंडेड 7 जाण एके कडेन येयले आसा फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अंजुना कांयसुवा विलेज पंचायत. स्पेशल काँग्रेस अशें न्ही काँग्रेस किंवा बाकीची पार्टीचे काय तुमकां तुमच्या स्थानीक आमदाराचो पाठिंबो नाका असो जायतेच सांगलें न्हू की आमकां आजी माजी आजी सगळ्या आमदाराचो मिनिस्टराचो मुख्यमंत्र्याचो आमकां पाठिंबो जाय. जेन्ना जेन्ना आमकां तेंची गरज जाय तेन्ना आमी म्हणजे तुमकां लेबल नाका कोणाचो अमक्याचो म्हणून लेबल ना कारण आमी सगळे वेगवेगळ्या हेचे पार्टीचे लोक. गोवा 365 खातीर अंजुनाच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय फुडल्यो खबरो.
गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गणपतीच्या मुर्त्यांचो एक वेगळोच इतिहास आयकपाक मेळटा। आयज आमी मडगांव गणपतीच्या चित्रशाळेचे खाशेलपण पळोवया। पोर्तुगेज काळा सावन हांगा कागदाच्यो सुंदर गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात। कांय लोकांची ह्या कागदांच्या मुर्त्यांक खास मागणी आसता। पळयात गोवा 365 चो खास रिपोर्ट। आज आमी दामोदर कुडळकाराच्या गणपतीच्या चित्रशाळेन आसा। ही चित्रशाळा स्टेशन रोड मडगांव हांगा आसा। हांगा खूब तरेचे गणपती दवरलेले दिश्टी पडटा, पण हांगासली खासियत म्हटल्यार हांगा खास पेपरा पासून तयार केल्ले गणपती आसा। ह्या गणपती बद्दल आमी प्रयोगकारांक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की जेन्ना पोर्तुगीज तेंपार हांचो बापूय गणपती करतालो तेन्ना ते जे बाटाबाटी जाताली तेन्ना लोकांक गणपती मेळपाक मुश्कील जालें थोड्या लोकांक। तेन्ना तांच्यांनी पेपराचेर गणपती ड्रॉ केलो आनी तो पुजेक लायलो आनी मागीर तो गणपती मागीर पावयलो। जेन्ना फुडली दुसरी वर्सा चवथ आयली तेन्ना तांच्यांनी प्रसाद लायलो, तेन्ना तांकां प्रसाद जालो की आतां तुमी हेज्या फुडें फक्त पेपराचो गणपती पुजचो पडटलो म्हणून। ताच्या कारणा खातीर हे तेंचो बापूय त्या पोर्तुगीज तेंपार गणपती पेपराचे गणपती तयार करतात। तो वेवसाय आतां ताजो चलो दामोदर बाब तयार करतात आनी हे खुबशे लोक आसा ते ह्यो पेपराचे गणपती स्पेशल हांचे कडल्यान करून घेतात। आमी ल्हानपणा वचून गणपती पळयताले, आतां तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर वतालो। आतां करता करता आतां वर्स जाली कितलीशी जाली तेन्ना ही गणपती लोक घालतात हांव जाणा आनी कितलीशी गणपती आतां जवळ जवळ अशी गणपती 200 वर्सांनी गणपती व्हरतात। ही शाळा आमी स्टेशन रोडाची आसा। स्टेशन रोडाची आमी आतां जवळ जवळ 50-60 वर्सां जाली आनी ती शाळा आतां गणपतीची आमी हे करतात। खंयसर वचून लोक आतां तुमचे कडेन गणपती व्हरपाक? बेंगलोर, पुना थंयसर। आनी हांगासले गोंयचे खूब आसा, म्हणजे पणजे, म्हापसा अशें आसा। ओके। आनी आमी आयकलां की त्या तुमी हांगा खासियत अशी आसा म्हणल्यार तुमचे हांगा एक पेपराचे गणपती करता आनी ते तुमीच करता आनी खंय कोणा कडेन मेळना। कितें ते स्टोरी कित्या खातीर करता आनी ते कोण व्हरपाक येता पेपराचे गणपती? तेजी स्टोरी अशी जाली ते बाटाबाटी वेळा म्हणजे पोर्तुगीज तेंपार त्या टायमार तुका पुर्तुगीज टायमार तुका गणपती लावपाक पुजे लावपाक मेळना जालें, पूण त्या टायमार तांच्यांनी त्या कागदाचेर ड्रॉ केलो आनी तेंच्यांनी पुजे लायलो आनी तो आतां तेंच्यांनी 2 वर्सां जाले उपरांत तेंच्यांनी प्रसाद घेतलो। प्रसाद कशें जायना ते तेंच्यांनी प्रसाद जायना हो पुजे लावपाक जाय म्हणून तांकां पेपराचोच लाया म्हणून प्रसाद जालो। आतां तांकां व्हरता न्ही थोडे 5-7 व्हरतात। कितले अशें तुमी करता गणपती? 7-8 करतात। वर्शीक तेंची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झान मंगळारा आपल्या हाताच्या स्नायूक दुखापत जाल्ल्या उपरांत अमेरिकन ओपनांतल्यान भायर सरपाची घोशणा केली आनी ताजो परिणाम आपल्या निवृत्त येवजणेचेर जातलो अशेंय सांगले। पळयात। 2022 हंगामाच्या निमाणे कडेन निवृत्त जातली अशें जानेवारीत जाहीर केल्ल्या 35 वर्सां पिरायेच्या सानियान ह्या म्हयन्याचे सुरवेक कॅनेडियन ओपनांत वांटो घेतना ही दुखापत जाल्ल्याचें उक्तें केलें। सेमीफायनलींत पावतकच फाटल्या सप्तकांत टॉरंटोत भागीदार मॅडिसन कीस हाचे वांगडा बायलांच्या डबल्सांत सेमीफायनलींत पावल्या उपरांत मिर्झान सिन्सिनाटी ओपनांत वांटो घेतिल्लो। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। ह्या सप्तकाच्या अखेरेक मळबात कुपा दाटून हलको पावस पडटलो। चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरून वातावरण गरम उरतले, जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले। अरबी दर्यांत हवामान शांत जाल्ल्यान फुडल्या कांय दिसांक गोवा महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या बोट मालकांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना। फुडल्या सप्तकांत लेगीत राज्यांत हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना। 27 मेरेन हलको पावस, चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस। नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना, व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।